नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. ऑनलाईन सर्टिफिकेट्स म्युटेशन पार्टिशनाचो व्याप केलो उणे. 90 दिसांत केशी तडीक तलाठ्याचो रिपोर्ट लागचो ना. बांदकामां रेग्युलरायज करूंक 7,000 अर्ज. कोमुंदादीक शिस्त जाय, रेव्हेन्यू मंत्री उलयलो. ऑर्चर्ड जमनीचे सब डिव्हिजन करून बेकायदेशीर बांदकामां. 1 कोटी वयर स्क्वेअर मेत्र जमीन कन्वर्ट. रेव्हेन्यू TCP मेळून करतले एकठांय एन्फोर्समेंट फाटो. विजयाची तयारी. सरकाराचे DDSSY मेडिकल इन्शुरन्स स्किमी खाला नवे रजिस्ट्रेशन करूंक 1 ऑगस्ट मेरेनूच प्राज. आदल्या मेंबरांक कार्ड रिन्यू करूंक 30 सप्टेंबर मेरेन दिला प्राज. आणि गोंयांत फुडल्या वर्साचे सुरवातीक सॅपॅक टॅक्रो वर्ल्ड कप. सॅपॅक टॅक्रो संघटना करता मेगा सर्तीची तयारी. राष्ट्रीय महासंघाचे टिमीन केले श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचे इन्स्पेक्शन. ऑनलाईन सर्टिफिकेट्स तसेच म्युटेशन पार्टिशनाच्यो नोटीसी सुनावण्याचो व्याप कमी केला. मामलेदारांत आता 90 दिसांत प्रकरणां तडीक. सर्टिफिकेटीक तलाठ्याचो रिपोर्ट ह्या फुडें लागचो ना. रेव्हेन्यू मंत्री रोहनाची जाप. बांदकामां रेग्युलरायज करूंक आतां मेरेन 7,000 अर्ज. डिसेंबर मेरेन 12 तालुक्यांनी सिटीजन सर्व्हिस सेंटर्स. कोमुंदादीच्या स्कॅमांनी एक्शनीक सरकार फाटीना. मात कोमुंदादीक शिस्त लावंक कोमुनिदाद कोडाचोय फेरविचार जाय म्हणून रोहन उलयलो. IT आनी स्टार्टअप पॉलिसी खंय चालीक लागल्यो. 3 वर्सां जाली स्टायपनाचेर उदा. स्टायपन कितले स्पीकर सर? 6,000 म्हयन्याक. 4,000, 5,000, 6,000 अशें. म्हणजे ही इज नॉट गेटिंग सॅलरी. देर इज नो प्रोविडंट फंड. म्हणजे कांयच ना ताका. ऑनरेबल मिनिस्टर इज कन्सर्न्ड अबाउट सच टायप ऑफ पीपल. सारको कन्सर्न. लास्ट टर्माक जेन्ना ऑपोजिशनान तो उलयतालो ही वॉज व्हेरी मच कन्सर्न. आनी म्हाका जाय की तेणें सेम कन्सर्न आतां दाखोवचें. कित्याक देवान ताका ह्या पोझिशनाचेर हाडलाय. गोंयच्या लोकांनी मागलें स्पीकर सर, आख्खे गोंयच्या लोकांनी मागलें की जो रोहन उलयता गोंयच्या भुरग्या खातीर, अनएम्प्लॉयड युथा खातीर, आमचे चलया खातीर उलयता तेकाच मिनिस्टर करुया. पूण 1.5 वर्स जाले स्पीकर सर, कांय चेंजीस घडोवन येवंक ना. कांयच येवंक ना. No, let us accept that. We have to accept sometimes. Honorable Minister, when in opposition, he was always saying that Komunidad land should be kept for posterity. म्हणजे फ्युचर जनरेशन. आमचे गोंयकाराची लँड ती सांबाळून दवरपाक जाय. आनी हांवूय आहा जोडकार पिलेन कोमुनिदादीचो. हांव इतलें सांगूंक सोदतां, जेन्ना हांव घरा वयता ती एवरी डे म्हाका तो एक 3-4 रोड कोत्ता पळय ते दिसता. 4 रोड थिंगा चालू आहा. जस्ट ऑपोजीट सेरुला कोमुनिदादीचे प्लॉटाचे सोकला वयताना पिलेन देंवताना 4 रोड चालू आहा दामराचे करप. आमची लँड ती गोंयकाराची लँड, पिलेन कोमुनिदादीची लँड. दे मस्ट बी सम प्रेसिडेंट, एटॉर्नी, कमिटी सगळे आहा. पण हे प्लॉट कोत्ता ते कोणाक स्पीकर सर? आफ्टर अनदर 10-15 years विल नॉट हॅव अ सिंगल प्लॉट. आमचे जाणट्यांनी दवरलेले ते. म्हाका दिसता एक 100-200 वर्सां पयलीं, 150 वर्सां पयलीं हे प्लॉट कोमुनिदादीचे पोर्तुगीज गव्हर्मेंट आसतनासून ते आहा दीस बॉडीज. आनी तेचे उपरांत आयज पासून आमी सांबाळून दवरलेले आहा. पूण ह्या फुडें कोमुनिदादीचे प्लॉट म्हणटा ते आसचेच ना. स्पीकर सर, रेजिडेंट सर्टिफिकेट जावं, डायव्हर्जन सर्टिफिकेट जावं, इन्कम सर्टिफिकेट जावं, कास्ट सर्टिफिकेट जावं, साऊंड परमिशन जावं, कितल्योश्योच सर्विसीस आर अवेलेबल ऑन द नेट. Today a person can go, type, take it online without having any issue की ऑफिसान वचून करतलो, येतलो, फावटी कांयच ना. घरा कडेन बसून ही सुविधा मेळटा. स्पीकर सर, म्युटेशनाचो इश्यू आज आमी एमेंड केला. वी हॅव एमेंडेड द रूल 10 ऑफ द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड. आनी त्या संदर्भात आमी जेन्ना एमेंड केला तातूंत we have taken out that whole thing. कोण पब्लिकेशन करतालो, कोण नोटीस काडटालो, बाकीचे तातूंत टायम वताले. ताज्या खातीर instead of sending to all the people on form 1 and 14, we have made it between buyer and the seller.
And हे simplification I like speaker sir, whether there is an objection or no objection, the authority concerned, that is the Mamlatdar, has to clear the mutation in 90 days with or without objection. ताजेर तो आनी कांयच करूंक शकना. ताज्या खातीर म्युटेशनाची स्पीड वाडल्या स्पीकर सर. आमी again we ended up changing the rule 15A. 15A to automatically initiate mutation. आज तू नवी प्रॉपर्टी घेता आसतना तुका परत म्युटेशनाक धांवपाची गरज ना. सब रजिस्टर जरी म्हजे कडेन लिंक नासलें, सब रजिस्टर म्हजे डिपार्टमेंट न्ही, बट ती गौरी आणि धरणी म्हणून जी सॉफ्टवेअर आशिल्ले, वी मेड देम टॉक टू इच अदर. आज म्युटेशनाक जेन्ना सेलडीड तू करता रजिस्टर, यू हॅव टू गो ओनली टू सब रजिस्टर. जेन्ना तू सेलडीड करता तेन्नाच म्युटेशन तू फॉर्म थंयच पयशे भरता आनी थंयच्यान म्युटेशन स्टार्ट जाता. 3 दिसां भितर मामलतदार इज अकाउंटेबल टू टेक इट विथ हिम अँड स्टार्ट मुव्हिंग ऑन द पेपर्स, एन्श्योरिंग दॅट विदिन 90 days वी हॅव कंप्लिटेड द म्युटेशन प्रोसेस. There were a lot of complaints which came regarding citizen service center आणि माहिती घर, म्हणजे जे सिटीजनाक सर्व्हिस जाय ती माहिती घरांतल्यान सारखी मेळना, टायमार मेळना, एक्स्ट्रा पयशे दिवचे पडटा. सर्वे प्लॅनाक भायल्या भायर आमकां आनी मागतात. हे खुबशे जे कंप्लेन which were written with me, on that base principally government decided that we should stop माहिती घर्स and we stopped माहिती घर्स. Citizen service center, the first one is opened up in Margaon in the collectorate. ह्या 2 महिन्या भितर आणि 4 तालुकान ओपन करता आणि डिसेंबरा भितर 12 तालुकान सिटीजन सर्व्हिस सेंटर्स ओपन जातले. जितल्यो फास्ट मुव्हिंग सर्टिफिकेट्स आसा, रेजिडेंट्स, डायव्हर्जन्स, इन्कम, कास्ट, सगळ्यो ऑनलायन अवेलेबल आसा, फ्री ऑफ कॉस्ट. पूण 2012च्यान जेन्ना सेरुला कुमुदादीक प्लॉट दिवकूच मेळना, बाब रेजिनल्डान एक क्वेश्चन काडला, म्हत्वाचे क्वेश्चन, तो काडटलो अशी अपेक्षा करता परवा. पूण हे हातून समज असले इश्यू आसा, वी विल एक्ट. वेदर इट वॉज शिरवय पाडेमॉल, वेदर इट वॉज कोलवाले, which Bab Nilkant Halankar highlighted, which we went personally to do and took action on it, whether it was Arwale, where the complaint has been taken cognizance of and we are acting on it, whether it is TV, any Kumudat which has come and shown that there were illegalities, we have acted with a very firm hand. We have not taken it light. But code of Kumudat itself is an issue which we need to discuss today. And ताज्या खातीर स्पीकर सर, I think code of Kumudat commission जे अपॉइंट जाल्ले, तातून जे कमिशनान आपले रिकमेंडेशन दिल्ले ते खुबशे रिकमेंडेशन जमले जाल्यार ह्या असेंब्लीतूच आमी वी विल टेक इट एज इन टर्म्स ऑफ अ एक्ट विच वी आर ट्रायंग टू डिले जाले जाल्यार एखादी वी विल हॅव टू लुक एट अ ऑर्डिनन्स. कित्याक कुमुदाद इज अ व्हेरी सब्जेक्टीव मॅटर विच वी विल हॅव टू लुक एट व्हेरी सिरियसली. कित्याक सगळ्यां कडेन आसा 225 कुमुदादी टोटल गोंयां आसा. जवळ जवळ 55 काय 70 आर नॉट एक्झिस्टिंग, आर नॉट फंक्शनल. उरिल्ल्यो फंक्शनल आसा 105 सुमार, 165 आर फंक्शनल. बट अकाउंटेबिलिटी तुमी जेन्ना इच वन इंडिविज्युअल घेतला जाल्यार आन्सर युअर क्वेरीज इंडिविज्युअली. आय थिंक वी हॅव टू कम टू अ कॉमन पॉयंट वेन इट कम्स टू कुमुदाद की आज कुमुदाद लँड ज्या तरेन आसा, हाऊ मच इज द अकाउंटेबिलिटी. कित्याक गव्हर्मेंट इज टेकन टू टास्क फॉर क्वेश्चन्स, बट एवरी कुमुदाद इज आन्सरेबल थ्रू द कोड ऑफ कुमुदाद. ऑर्चर्ड जमनीचे सब डिव्हिजन करून सर्रास बेकायदेशीर बांदकामां 1 कोटी वयर स्क्वेअर मेत्र जमीन अशी कन्वर्ट जाल्या. गोंयभर 99 केशी मेळ्ळ्यात, FIRय जाल्यात. ह्या गजालींक आळाबंद हाडूंक रेव्हेन्यू खात्या बरोबर मेळून खासा एन्फोर्समेंट विभाग करपाची तयारी TCP मंत्र्यान दाखयल्या. काब्रालान ऑर्चर्ड प्लॉटांचो प्रस्न काडिल्लो. TCP एक्शन कितें घेता काय म्हूण आलेक्स उलयलो. I had also asked Speaker Sir in the question the reasons for not conducting the survey to identify illegal plots, and I have been also given an answer that surveying of land to detect illegal plotting throughout the state is impractical and not warranted. Whether he will consider suggestion that after this assembly, whether the TCP and the Revenue Department will come together and form such committees to identify these people if he doesn't want to. This is my first question, Speaker Sir. Total there are 99 violations. So I feel when there are 99 violations, the MLA's demand that there should be an enforcement wing or a joint effort between the Revenue Department and Town Planning is justified. Now if we want to create an enforcement wing, we'll have to create some posts. Those posts could be dedicated to this, to conserving Goa for posterity actually. In keeping with this, Speaker Sir, now 49(6) prevents further subdivision of orchard lands.
पूण जीं जाल्यां तांचेर एक्शन जावंक जाय आनीक एक्शन जर ती लोकांची घरांय बांदिल्लीं आहा ताचेर तांणी कितें करपाचें सो ताजे खातीर आमी द सब्जेक्ट मॅटर ऑफ दॅट एमेंडमेंट वीच आय एम ब्रिंगींग इज ऑल्सो दीस लायसन्सीस दिली परतून आतां निलेश काब्राल ऑनरेबल मेंबर तेगेले क्वेश्चन येयले सी देर आर टू इश्यूज वन इधर पॉलिटिशियन इज इनवॉल्ड ऑर ब्युरोक्रेसी इज इनवॉल्ड दोन्ही भितर आनी कोण ना न्ही पॉलिटिशियन इलेक्शनाक गेलो ब्युरोक्रेसी उरलो आय बीन रेजिंग दीस इश्यू कित्याक हूंय तरी दे हॅज टू बी सम एक्शन यू कांट से 1 सेकंड हे वर्स जालें तूं आतां मिनिस्टर जाला तुवें कितें केलां अरे आतां हे वर्स तूं आतां बील हाडटा म्हूण सांगता फॉर द रिकॉर्ड आय वूड लायक टू टेल यू दॅट कोड ऑफ कंडक्ट applies to only public projects. There is no bar on giving technical clearances to private projects. This is for fast zala bore more. एक मिनिट Speaker sir, fast zale ताजेर action कसो घेतला आता तातून जर घुसपागोंदळ कितें जाला ते पळोवपा आता फास्ट जाला म्हणटकीर एक्शन घे Speaker sir 40,000 50,000 square meters आजो बारीक न्ही एक मिनिट स्पीकर सर गव्हर्नमेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस स्पीकर सर माननीय मंत्री याच प्रश्नाचेर उलयत आनी सोपयात ह्याच प्रश्नाचेर उलोवचें पडलें कित्याक ताची सप्लिमेंटरी अशी आहा की तूं 1 वर्सान कितें केलें तितकें सांगा आनी सोपयात सांगचें पडलें स्पीकर सर सांगा आनी सोपया सो ताका तशें म्हज्यान व्हडलें लिस्ट दिवपा जाता तोय बरो पेपर वाचपी आनी तो सगळ्याक भोंवपी तो रयजाचे प्रोजेक्टाचेर गेल्लो आहा आनी तो बंद पडटकच बरें केलें म्हणटा आनी म्हाका केन्ना फोन केलो ना इतलेंच म्हाका सांगूंक जाय Give a commercial break. वीस वर्षाच्या पारंपरिक यशस्वी वाटचाली वेल्यान आता आम्ही तुमच्या आशीर्वादान नव्या आधुनिक जगात प्रवेश करता नवी सपना नवी उमेद नवी उर्बा आणि ताका साथ भांगरा हिऱ्यांची जीवितातलो प्रत्येक उत्सव भांगरा हिऱ्यांनी सजून उमेदीन मनयात फोंडा शहरात भांगरा जगतातले एक विश्वासाचे नाव रायकर ज्वेलर्साचे अवधूत रायकार तुमच्या सेवेक घेऊन येता एक भव्य दिव्य असो शोरूम अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड आता तुमकां नवे डिझाईन्स आणि क्वालिटी खातीर दुसऱ्या शहरात वचपाची गरज ना अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड शांताश्री बिल्डिंग अपोजिट स्टेट बँक ऑफ इंडिया सदर पोंडा गोवा तुमकां सगळ्यांक येवकार From the house of Shetty Group, Shyam Shetty brings to you its new avenue, Sanskriti Retreat. Situated in the beautiful village of Torshe in Petne Taluka, it offers stay options of 5 tents and 4 cottages with a multi-cuisine restaurant and coffee shop. One has an option to relax in spa, swimming pool or have rainwater dance, a perfect place for get-togethers and bonfire. That's not all. Come explore the place with trekking, hiking, sightseeing, fishing, etc. at Sanskriti Retreat, NH17, Rajvelwado, Torshe, Patradevi, Petne. For bookings call 8605855959 or 0832 220 4444. Shri Decor, a name in the world of furniture you can trust. Shri Decor brings to you fine furniture for your fabulous home. We have sofas, wardrobes, dressing tables, dining table, beds, mattresses, artifacts, lampshades, modular kitchens, bar stools, showcases, recliners, lounges, office furniture and other furnitures too. We also undertake designing and customization of furniture according to your needs. Visit our showroom at Shri Decor, GS 123, Gokul Building, Nandanvan Complex, opposite Goa State Horticulture Corporation Limited, Tonka, Karanzali, Goa. Stay connected with us. Shri Decor. Fine furniture for fabulous homes. G-Wave on GBBN is an initiative of Government of Goa. G-Wave is a 10 gigabyte network offering bandwidth on demand, FTTH, leased lines,
with 24/7 online support. G-Wave have direct links to popular content like Google, YouTube, Netflix, Limelight, Facebook, etc. Attractive plans with special discount and OTC waiver also available. G-Wave serves numerous prestigious events, currently partnered with ISL FC Goa, Serendipity Art Festival and Cricket League matches at GCA grounds at Porvorim. After successful completion of FIFA Under-17 World Cup, IFFI International Film Festival of India, etc. We undertake quality internet services to the prestigious events in Goa including BRICS Summit and BRICS Games. United Telecoms create a content delivery platform with GBBN for content required in the field of e-governance, e-health, education and citizen services. It is an surveillance-capable network. E-health is already running in few hospitals. IP voice and video phone services to government offices are being successfully utilized on GBBN platform. G-Wave is having facility of customer care center in every taluka headquarter for the customer convenience. Also, subscribers can apply online to avail G-Wave services.